नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. इंट्रस्टिंग विशय आसा आनी फाटल्या एपिसोडाक जो उफाट प्रतिसाद मेळ्ळा आनी गोंयभरच्यान ज्यो प्रतिक्रिया आयल्यात त्यो जर पळयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता दर खेपेक नवीन रावंड टेबल करपाक आमकां सगळ्यांक खूब उमेद येता. पण ही उमेद काडटना म्हाका एक गजाल जाणवता की अशेय इशू गोंया भितर दर आठवड्याक तयार जावचे न्ही की ताचेर आमकां दर आठवड्याक तकली फोडची पडटा किंवा लोकांक त्रास जाता. लोकांक त्रास जायनाशिल्ले इशू जर आसात जाल्यार बरें आहा. लोकांक त्रास जावपी इशू आसचे न्ही. आज अशे दोन इशू आसात जांचे कडेन लोकांचो डायरेक्ट संबंध जनरली येना, कांय जाणांचो येता. साम भौसाचो येना, कांय जाणांचो येता. पूण हे इम्पॉर्टंट इशू. तातूंतलो पयलो इशू जो आसा जाल्यार एक्सायज स्कॅमाचो. ज्या एक्सायज स्कॅमाक लागून अख्खे गोंयभर बोवाळ पडला. इतलेंच न्ही तर पयशांची वसुली सुरू जाल्या. हें नक्की एक्सायज स्कॅम कितें, कशें जालें, कोणें केलें आनी आतां फुडें कितें. हांव जॉयला कडच्यान सुरवात करतां. जॉयल, पांडुरंग, किशोर तिगूय जाण आमचे एडिटर रावंड टेबलाचेर आसात. जॉयल, तुमी ही बातमी सगळ्यांत पयलीं हाडली. तातूंतल्यान भरपूर बोवाळ जालो, इन्क्वायरी सुरू जाली, इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालें, आतां वसुली सुद्दां सुरू जाली. हें एक्सायज स्कॅम कितें आनी तें कशें जालें? It's a excise license scam. Basically, आमी अशें म्हणूंक येता की when anybody goes to apply for a license or a renewal, तितून भितर कांय गजाली आसता की one UDC was handling that process. तो कितें करता, he is not giving that full account of the money which he is collecting from the licensee. आता तूं लायसन्स घेवपाक गेलो, सो तो तुका एक अमाउंट सांगता आनी तितून भितर तो डॉक्युमेंट जो आसा, तो लायसन्स डॉक्युमेंट आसा तो फॉर्ज करता आनी ही गिव्स यू अ रिसीट वीच अगेन इज फॉर्ज्ड. बट द अमाउंट इज कंप्लिटली डिफरंट फ्रॉम वॉट यू आर पेईंग एंड वॉट द UDC इज गिवींग टू द ट्रेजरी. तितून भितर खूब हें आसता. सपोज फॉर एग्जाम्पल 60,000 वर्सीस 60,000 कळ्ळें तुका न्हू. सो 60,000 घेतले आनी दाखयतना 6,000 दाखयले तसो. सो बट एकूच हें दिसता की येदो व्हडलो स्कॅम हाव इट कॅन बी मॅनेज बाय वन पर्सन. that is point number one. Second point is when you have such a scam, how can it go unnoticed over such a period? आता कितें म्हणटा की there is speculation news that this has been running on till 2017. so तेजे भितर कांयच चवकशी जावंक ना काय आनी कशी जाली फ्रॉम 2017 or even if it is for 1 year, how it can run for such a long period of time without a department which is actually an excise department which is very supposed to keep a check on revenue leakage. स्कॅम कशें आसूं शकता हेच्यो हाल्लीसराक दोन गजाली आमच्या मुखार आयल्यो. एक, आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान लोकांच्या जमनीचे म्हणजे पूर्वकालीन म्हणजे 50-60 वर्सां पयलींचे जुने डॉक्युमेंट दिसतले अशा पद्दतीचे पेपर तयार करून ते गव्हर्मेंट फायल डॉक्युमेंटांनी घालप, हे एक स्कॅम. आनी दुसरें अशें हे एक्सायज डिपार्टमेंटाचे की तो एक UDC सांगता येयल्ल्या गेल्ल्या मनशाक की आज नेट चलना ना, तुमी ते पयशे दवरा म्हाज्या कडेन, तुमकां हांव मागीर लायसन्साची कॉपी धाडून दिता म्हणून रिन्युवलाची कॉपी. अशें करून तो मनीस 2018-2022 फाटली 4 वर्सां तिणें ते स्कॅम केला. आणि ह्या स्कॅमाचो लायसन्स कॉपी धाडून दिता फेक, म्हणजे फेक विचित्र असो घोटाळे दोन म्हणजे कशे सरकारी कर्मचारी लोकांक कशे पद्दतीन लुबाडू शकता हाची ही दोन उदाहरणां. आणि ह्याच आठवड्यान आणखीन दोन उदाहरणां कोर्टान मुखार आयली. ती म्हटल्यार हांगा ताणें सरकाराकूच लुबाडलो, लोकांक एक्झॅक्टली. आणि दोन प्रकरणां वेगळ्याच पद्दतीची म्हणजे करप्शन कशे लेवलाचेर आसूं शकता तें हांव पयलीं सांगता. म्हणजे PK पटणीदार हो सिव्हील ऑफिसर पयलींचो जो एनिमल हजबंड्रीन आसतना तिणें जे 15,000 रुपया घेताना ताका धरलेलो, तेतून ताका कन्विक्शन जाला. आनी दुसरो एक CEO आशिल्लो पेडण्याचो, ताका 700 रुपया घेताना धरलेलो, ताचेरूय काल आतां चार्जशीट जावपाचें आसा. म्हणजे करप्शनाची कसल्यो चारय जर केसी पळयल्यो सामक्यो डिफरंट. लोकां कडल्यान पयशे खावपी दोग जाण आनी दोग जाण आहा ते गव्हर्मेंटाकूच फंडान घालपी. म्हणजे कसले तरेचें करप्शन गव्हर्मेंट लेवलाचेर चल्लां. आतां एक बरी गजाल म्हणटा की ह्या सरकाराच्या काळान ह्यो गजाली भायर सरल्यो. दुसरी गजाल अशी की तो जो मनीस आसा जो जॉयलान आतां म्हटलें ताका, तो UDC, तो जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात करप्शन करता म्हणजे कितले करप्शन केलें आसलें तें पळय फाटल्या 4 वर्सांत. मग ह्या 4 वर्सांत त्या बारांचे किंवा त्या शॉपांचे लिकर शॉपांचे लायसन्स रिन्यू जावकूच ना, हे डिपार्टमेंटाच्या लक्षांत कशें येवंक ना, हो एक मोठो मेजर प्रश्न आहा. बरोबर. 70-80 लोकां शॉपांचे जर रिन्युअल जावंक ना जाल्यार हे डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय आशिल्लें. हेजो मिनींग कितें की कोण तरी हे डिपार्टमेंटांतले लोक मेळोन आहा ते.
कारण कोणाचे लायसन जर इनव्हॅलिड ना जाल्यार ताका नोटीस वयता रोखडी. लक्षात गेलना काय लक्ष दिले ना, लक्ष दिले ना, कारण रोखडे रिन्युअल कशें जावंक ना 4 वर्सां हे जॉब कशें चल्ला हेच्या लक्षांत येवपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे कोणी तरी हे सगळें मेळोन आसा आणि करप्शनाचो लेवल कितलो आसूं येता आणि प्रकार कसले आसूं येता सरकारी हेतून. म्हणजे हे 3-4 सांगले केसी हांवें तेतूंतल्यान दिसता. किशोर, आमी अटेम्प्ट टू स्कॅम आयकल्ले, आतां रिकवरी ऑफ स्कॅमूय पळयता आमी, आतां रिकवरी ऑफ स्कॅम एमावंट. आणि अशी परिस्थिती आसा की सगळे पेडण्याच घडटा मरे. तुमगे सगळो विकासय पेडण्या, स्कॅमूय पेडण्या, वेल्यान तुमचो सर्वरूय चलना खंय. अशें कितें जालें तुमगेलें? राज्याक सगळ्यात चड रेव्हेन्यू दिवपी तालुको आता पेडण्या थारला, म्हणजे एअरपोर्ट जाल्या उपरांत. सो आता ऑब्वियसली ज्या जाग्या वयल्यान चड रेव्हेन्यू येता थंय तुका स्कॅम जातलेच. हो प्रमोद स्कॅम आसा पळय, एक थोडे स्कॅम एअरपोर्टाची बुनियाद मारपाक जाला. हे तुका थोडे करेक्शन सांगता ह्या स्कॅमाचे. हे कितें जाला प्रकार की एक्सायज आनी कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटान आपल्यो सगळ्यो सर्विसीस ऑनलायन केल्ल्यो आणि बरें तेचो बरो व्हडलो प्रोग्राम जाल्लो. ऑनलायन सर्विसीस, पेपरलेस सर्विसीस, आतां कोणाक कांयच ना, करप्शन ना, ट्रान्सपरन्सी ना. हे एक्सायज रिन्युअल ऑफ लायसन्स आसा पळय ते ऑनलायन कंपल्सरी एक्चुली. बरोबर. पूण पेडण्या सारक्या जाग्यार हेंचो सर्वर चलना, नेट चलना, अशी कारणां टॅक्निकल थंय विशय येवपाक लागले आणि तेंच्यांनी एक प्रोविजन दवरलें की ओके ऑनलायन जर टॅक्निकल कितें तरी जर हें जाता जाल्यार तुमी मॅन्युअल पद्दतीन करूं शकता. आतां मॅन्युअल पद्दतीन म्हणजे कितें, एक फॉर्म आसता रिन्युअलाचो, तो फॉर्म भरपाचो. तो फॉर्म भरल्या उपरांत तो मनीस एक चलन दितात ते फॉर्मा बरोबर चलन, ते चलन तेणी घेवपाचें आनी बँकेन वचपाचो. बँकेन पयशे फारीक केले काय तेची कावंटर फायल जी आसता ती येवन दाखोवपाची. ती कावंटर फायल तूं दाखयली, पयशे भरले काय एक्सायज इन्स्पेक्टराचो एक पोर्टल आसता, त्या पोर्टलाचेर तो सगळे डिटेल्स घालता आणि बटन दामतकूच तेचेर रिन्युअल सर्टिफिकेट येता, तो घेता आनी घरा वयता. आतां हांगा कितें जालें की तुका खबर आसा गोंयान कशें आहा, ते म्हाजें मातशें पळय हे दवर, म्हाका हांव मागीर कलेक्ट करता. सगळी कडेन ईज ऑफ डुईंग बिजनस हो गोंयकारांक शिकोवपाची गरज ना. सो जे येताले पळय ते कितें करताले, हो बरीच वर्सां थंय आसलो क्लार्क, त्याच्या कडेन हें सायन मारली, फॉर्म घेतले, रिन्युअलाचे पयशे तेच्या कडेन दिले काय तेका ऑटोमॅटीक ते पावताले. हो कितें करतालो, ती फॉर्मां भरतालो आणि ते चलन बरयतालो. चलन बरोवन तो तेणी कांय स्टॅम्प तयार केल्ले बँकेचे. 3 बँक्यो आहात ज्या जाग्यार ती हें वयतात. थंय स्टॅम्प मारलो, तेची कावंटर फायल तयार केली काय ते हाडले कावंटर फायली दिसाच्यो. एक्सायज इन्स्पेक्टर दाखयले, साहेब हे पळय हे तेंचे पयशे. काय एक्सायज इन्स्पेक्टर कांयच करिनासलो, होच तेच्या पोर्टलाचेर ते फीड करतालो, सर्टिफिकेट काडटालो, ते सर्टिफिकेट दिताले. सो फॉर्ज सर्टिफिकेट न्हू, सर्टिफिकेट खरी पूण पयशे फारीक करूंकूच ना, पयशे बोल्सान. येले लक्षांत तुज्या? लायसन तूं आरटीओच दिता तुका, पूण लायसनाक ते आटको तुवें मारूंकूच ना, तो कोण चॅक करतलो? सो ही मिस्टेक कळ्ळी की असो प्रॉब्लेम जाला आणि तो जेन्ना तेंच्यांनी ट्रेस करपाक सुरवात केली तेन्ना 2018 पासून हें जायत आसा. जे पयशे भरलेले एंट्री तेंच्यांनी आतां ऑनलायन कशें आसता, ऑनलायन केली काय ती एंट्री तूं व्हेरीफाय करूंक जाय, हे कोणाचे पयशे, हे कोणाचे पयशे. ते व्हेरीफाय केल्या उपरांत 28 लाखाचो हिशोब तांकां फ्रॉम 2018 टू 2022 तांकां 28 लाखाचो हिशोब मेळ्ळो. त्या पद्दतीन तेंच्यांनी आतां मेरेन 26 लाख रिकवर केले, 2 लाख उरल्यात. हें कितें चल्लां पळय ते सगळेंच विचित्र. उग्गी रावन पळोवपाचें शांत. हो एक शाण्याचो एक मार्ग, नाजाल्यार ह्या विचित्रपणाचो तुका शोध लागपाचो ना. अश्यो गजाली आयज काल घडपाक लागल्या. एक गजाल म्हाका मुद्दम याद, आमी लास्ट वीक एक डिबेट केल्ले, तातूंत भितर दोतोर ऑस्कर आशिल्लो, तातूंतली एक क्लिप भरपूर व्हायरल गेला. सो ऑस्करान सांगलें की बाबा आपूण ह्या निश्कर्शाचेर पावला की गोंयकारांचें कांयच जावपाचें ना, कारण गोंयकार तुगेले 4-4.5 वर्सां तुगेले गोंय साल्वार करपाक जाय म्हणून करंदाय मारतात आनी लास्टाक जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना पयशे कोण चड दिता ते पळयता आनी मत घालता म्हणून. हांचे कडच्यान आपूण कांयच अपेक्षा दवरना म्हण. आज आमगे परिस्थिती अशी जाल्या की कोण तरी स्कॅम करता, तो स्कॅम धरतात, त्या स्कॅमाची पयशे वसूल करतात. तूं तर म्हणटा की कॅश घेता म्हणून सरकार सद्या, हां कॅश घेता न्ही, कॅश चालू आहा कॅश घेता सरकार. आनीक आतां अशी जाला की स्कॅम आनीक थोडे दिसांनी जर फूल रिकवरी जाली, जर सरकाराक लॉस जाला जाल्यार तो स्कॅम, नाजाल्यार तो स्कॅमच न्ही अशेंय आमकां आयकुपाक येवपाक शकता. हां सो अटेम्प्ट टू स्कॅम न्ही, देर वॉज नो स्कॅम अशें जावपाक शकता.
तो पांडुरंग म्हणटा तसं एकटोच बसून तो जर हे सगळे 28 लाखाचो जर फ्रॉड करता कोणाकूच कळना. फ्रॉड 28 लाखाचो काय चड? आता दुसरी गजाल म्हाका जर हे पेडण्या जावं शकता गेल्यार इंटरनेट सांग्या धारबांदोडा थंयसरूय इंटरनेट कितें बरें चलता अशें ना. सो थंयसरूय असले प्रकार जावन असले खंयच्या वयल्यान फ्रॉड 28 लाखाचो काय चड? चड आसूंक शकता, but they have estimated it to be 28 lakhs. Right. But initial estimate was much more than that. I am surprised that it is brought down to 28 lakhs. I thought that it would be in crores. 1 crore तरी वयर दिसतालो पयलीं स्टार्टिंग. कित्याक they were saying from 2018 it started. So इतली वर्साचो तो इतलोच 28 lakhs म्हणून करेक्ट. ज्या ज्या जाग्यार मॅन्युअल रिन्युअल जाला पळय प्रमोद, ते सगळे आतां चॅक करचे पडटले बाबा ते मॅन्युअल खरेच पयशे थंय डिपॉझिट जाल्या काय ना. तितून भितर आनी एक हें आसा की नाव गव्हर्मेंट वील हॅव टू स्टेप अप काउंटर चेक ऑन ऑल दीज कॅश हँडलिंग डिपार्टमेंट. येस म्हाका एक सादी गजाल दिसता, किशोरान ती बरी अशी लायटर वेन सांगली सर्वरांची. Ensure that there is server and proper internet connectivity. Why are you keeping a scope for cash handling? आणि हे कित्याक करपाक जाय हे? हांगा एक व्यवस्था घालून दिवप आणि त्या व्यवस्थे भितर मागीर चोरवाटो दवरप. कसली गजाली करून फायदो कितें? That network issue is inherent. आमचो तो आनी म्हाका दिसता बेगीन जावचोच ना. In the last 3-4 years we have been fighting only for network. तू म्हणटा की मनीस सुधारचे म्हण, हांव म्हणटा ऍटलिस्ट टेक्नॉलॉजी तरी सारकी करात. मनीस सुधारतले हाजेर म्हजे खूब कमी विश्वास आसा सध्या. RTOन बरें केलां पळय. RTOन, I'll tell you RTO's department. You can make an online renewal, but at the same time you have to give a physical this thing also. They'll match both and then they process it. correct. It is a counter check. तितून भितर फ्रॉड जावपाची Chances कमी आसता. आसचेच ना. ते जाणा मरे your payment is taken online and paperwork is also taken in the office. दुसरो विशय जो आसा पांडुरंग बाब, तो म्हळ्यार मुख्यमंत्री दिल्ली गेलो की सगळ्यांच्यो कान भुवयो सगळे वयर वतात की कितें जाता काय ते जे काँग्रेसीचे ते 8 जाण आयले पळय तेन्ना सावन बाबा रिशफल जाता जायना, आज हो भितर फाल्यां तो भायर, अशी सगळें चालूच आसा. आतां परत मुख्यमंत्री फाटल्या एका आठवड्या भितर 2दा दिल्ली वचून आयलो, परत चर्चा सुरू जाली. कितें जाता? आता एज अ पत्रकार म्हणून कांय गोष्टी आमी जाणून घेवपाकूच जाय. लोकांक आतां व्हडले तरी इंट्रस्ट उरोवन अशें म्हाका दिसता, म्हणजे रिस्पॉन्स जालें फाटल्याच्यान काय पळयलो जाल्यार. पूण तरी सुद्दां अशें म्हाका दिसता की रिशफलाचे हे जे आसा म्हणजे ताका जे हायकमांडाचे अप्रुवल जे इतके पेंडींग आशिल्ले, म्हाज्या हेच्या प्रमाणे ते आतां हे दिसांनी जावपाक जाय. एक 2 जाणांक भितर हे जागो मेळूंक शकता अशें म्हणटात. पूण हांव कितें म्हणटा, आमी हे सगळे हेजेर जर तरच्यो गोश्टी करच्या पेक्षा आमी जर हे गजालीक रावले, ते घडटा ते पळोवया अशें म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता तें बरें जातलें. कारण आमी उलयत आसा बातमी करून तूं म्हणटा आतां बेजार आयलो म्हणून. तांकां मुहूर्त मेळना, पूण म्हाका दिसता की जातलें ह्या दिसांनी. तुका जातलें अशें दिसता, पूण तूं म्हणटा की जातकीर उलोवया. जातकच उलोवया आमी. हय किशोर बाब, तो म्हणटा जातलें पण जातकीर उलोवया म्हणून. वीट येयला प्रमोद, म्हणजे लोकांक तेचो कांयच फायदो ना. कळ्ळें? कोण येयलो कोण गेलो, खरोच लोक इतले फेडअप जाल्ले आहात की हेच्याशी कांयच इवन आमगी सुद्दां जर्नलिस्ट बातम्यो केल्या उपरांत लोक आमकां तुमकां आनी कांय काम ना दिसता. कळ्ळें? अशें म्हणटात. म्हणजे इतले लोक आतां बेजार जाल्ले आहात. आतां तुज्याच हेडोनान एक दीस सीएमान म्हटला की तशें जर जावपाचें आहा तेन्ना आपूण फोन करून सांगता. सो तुका फोन येतून मातसो आमकां सांग, तेन्ना आमी खरें मानया की बाबा कितें तरी जातलें. म्हाका अजून फोन आयलो ना, आनी तोय बी एअरपोर्टार देवतकीर दिसता तुमी बेश्ट्योच अफवा घालता, अशें कांय ना, म्हणून तुगेलें सांगून मागीर वंदे भारत फ्लॅग ऑफ करपाक गेलो. सो अशी परिस्थिती सद्याक आसा. तुका बी कितें दिसता? तुका इंट्रस्ट उरला रिशफला भितर की आमी नेक्स्ट टॉपिकाचेर या? प्रमोद, इंट्रस्ट उरोना, पूण एज जर्नलिस्ट आमकां ती हेंच उरताच. पीपल आर फेड अप आनी तांकां येना. बट ओन्ली पॉयंट हियर इज केन्ना जाता तेन्ना देखून BJP will have to deal with a lot of bitterness within. I think ही सुरवात जातली. With this cabinet reshuffle, there will be a first phase, at least the initial phase, where there will be a lot of bitterness within the BJP, and it is to be seen how the BJP leadership deals with that. So that is the only interesting part. Immediately झाले म्हणटच कितें जाता तें पळोवपाक. करेक्ट. दुसरो विशय आसा तो शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचो. आनी हांवें 2 दीस पयलीं जोसेफ सिक्वेरा बाबाचें हेड ऑन केलें. तातूंत भितर तर तांणी थंय माफी बिफी मागली, पण ते परत सारके स्टुडियो भितर आयले, तलवार बिलवार भायर काडना,
पंडित तलवार म्यान केल्ली पळय ती अर्द तरी भायर काडून ते आयले आणि सगळे कायदे म्हणजे सगळे पंचायती राज ऍक्ट पाठ करूनच आयिल्ले तो सगळं काडून ताणें म्हजे मुखार वाचलो. सो आज जेन्ना ह्या हाजेर पावलां प्रकरण शांत जालां. पण एक मुद्दो हातूंतल्यान म्हाका दिसता तो जोसेफ बाबांनी काडलो तो म्हळ्यार की आपूण कायदो फॉलो करतालो. आपल्याक शिवाजी महाराजांच्या विशीं कसलोच आक्षेप ना. आपल्या आक्षेप आशिल्लो तो फक्त त्या पोजिशना विशीं आनी आपणें कायदो फॉलो केला. हाव डू यू थिंक दीस न्यू स्टँड न्यू म्हळ्यार तसो न्यू न्ही तो बट कायदेशीर स्टँड वील बी परसिव्ड बाय शिवप्रेमीज. म्हटलं त्या मताचेर हांव सामको ठाम आसा की दोनूय कडल्यान मिस्टेक जाल्ली आसा. परमिशन घेवपाची आनी हेणी बांदल्या उपरांत 20 दिसांनी जागे जावन जी एक्शन घेतल्या पळय ते दोनूय कडल्यान मातश्यो कांय गजाल त्रुटी उरलेल्यो आसात. ह्या हेजेर हांव ठाम आसा. आनी कायद्याचो जर उलोवपाक जालें जाल्यार कळंगुटे ताच्या एरियेन कितल्योश्योच इल्लिगल गोश्टी आसात. सो कोर्टान सुद्दां कितलेशेच हेज्या गजालींचेर बडी मारल्या आनी डिमॉलिश करपाक बी सांगल्या ऑर्डर दिल्ली आसा. सो कायदो म्हणपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसना की म्हणजे जोसेफ म्हणटा ते तो आपलो आतां स्वताचे बचाव करतात जोसेफ. पूण मिस्टेक दोनूय कडल्यान जाल्ले. हांच्यांनी परमिशन घेवपाक ट्राय करूंक ना. आतां ते म्हणटा आमी प्रयत्न केल्ले बीन म्हणून. हे सगळे जर तरच्यो गोश्टी आनी तो म्हणटा की हेंच्यांनी परमिशन घेवकूच ना म्हणून. दोगूय आपले सारके आशिल्ले. फक्त तो विशय विनाकारण हांवें जशें फाटल्या एका म्हटलें की तो विनाकारण तेंच्यानी चड ताणलो विशय हो जो नोटीस धाडून आपोवन डिस्कशन करून सॉर्ट आउट करूं येता आशिल्लो. सो अशें म्हाका दिसता. किशोर बाब पांडुरंग म्हणटा तितून तथ्या दोनूय वाटेन खुबश्यो त्रुटी उरल्या. पूण एक गजाल आमकां प्रमोद पळोवची पडटली की पळय हो विशय आसा पळय हो इमोशन्स आनी प्रॅक्टिकेबिलिटी. इमोशन्स एकी कडेन म्हणजे शिवप्रेमी सगळे शिवप्रेमीचे जर तूं तांकां कोणाकूय जर फोन मारशीत ते कितें सांगतात आमचो एकूच पुतळो इल्लिगल बाकीच्या सगळ्या इल्लिगलांक तुमी अशें डेमोलिश करपाचें आनी हेच्यो तेच्यो नोटिश्यो धाडल्या जाल्यार दाखोवपाचें. पूण काल हेनी जो इंट्रस्टींग पॉयंट मांडलो जोसेफान तो कितें म्हणटा की एज पर पंचायत राज ऍक्ट आपली जबाबदारी कितें नोटीस धाडपाची. आमी अश्यो कितक्योश्यो नोटीस धाडल्यो म्हण आमी एक्शन घेतली म्हणजे तुमी नोटिश्यो कित्याक एक्शन घेवपाक तुमी नोटिश्यो धाडिनात. नोटिश्यो जस्ट टू फॉर्मेलिटी म्हणून नोटिश्यो धाडटात. मग ते कोर्टान वयतकूच तुमकां फटको बसता पळय तो ह्या खातीर. हांव कितें म्हणटा की ह्या विशयाचेर जो संवाद जावपाक जाय आसलो कम्युनिकेशन तो गरजेचो. दुसरी एक प्रमोद आमकां सामको सिरियसली ह्या सगळ्या हेतून गजाल आमकां घेवची पडटली की जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर तो सगळो बोवाळ जातकूच थंय येयली जे IAS ऑफिसर आसा आनी ती रिक्वेस्ट करता सरपंचाक की तूं विड्रॉ कर म्हणून. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेप्युटी कलेक्टर हाव दॅट स्टॅच्यू हॅज कम देर. डेप्युटी कलेक्टरान खरें म्हणजे तांकां आफोवन तेचेर कितें तरी तोडगो काडूंक जाय आसलो. ज्या थंय हाय मास्क घालपाचो प्लॅन आसलो थंय इन्स्पेक्शनाक गेल्ले पंचायत मंडळ. ते इन्स्पेक्शन सुरू आसतना खंयसून तरी वयरसून फोन येयल्लो जोसेफ सिक्वेराक बाबा थंय तूं आनी कांय करूं नाका थंय कितें तरी एक वेगळे प्लॅन आसा म्हणून. तो फोन कोणाचो येयल्लो हेची हें उघड जावचें पडटलें. सो हें कशें तुमी सगळो काडटले आनी दोश शिवप्रेमीचेर घालताले अशें जावचें ना. ती अख्खी यंत्रणा जेन्ना हें जाल्लेली आसा पळय तितून दोश एकट्याचेर कोणाचेर वचोंक शकना. you saw that program. What do you think how has Joseph placed himself? Joseph is playing very safe now, but तितून भितर किशोरान सांगला तशें दोनूय हेंचे फॉल्ट आसा. टू थिंग्स. वन इज द इन्स्टॉलेशन इज कंप्लिटली इलिगल. देर इज नो. आतां एक आर्ग्युमेंट केलो समज हांवें कितलेशे इलिगल आसा म्हणून अशें म्हणून आमी बांदीत वचपाचें इलिगल इट कॅनॉट हॅपन नो. सो इलिगॅलिटी इज इन इलिगॅलिटी इन विच एवर वे यू सी इट. सेकंड पार्ट इज द पंचायत हॅज फेल्ड टू एक्ट. पंचायतीन रेजोल्युशन घेवन मागीर तो बांदूसवर ते ओके बसले. सो जोसेफान आतां तो इमोशनल करता की आय कॅनॉट विथड्रॉ द ऑर्डर आनी हें सगळें म्हणटा ते दॅट इज फायन. बट पर से द पंचायत इज फेल्ड टू एक्ट ऑन दॅट यू नो एन वॉट एवर. आमी जो मुद्दो केल्लो ताजेरच हांव एंड करता आनी ज्या मुद्द्याची आमी आज सुरवात केल्ली आज आमी एक्सायजाच्या स्कॅमाची सुरवात केली. आमी परत शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या कडेन येवन थांबतात. पण एक जो कंटिन्युअस हातूंत भितर थ्रेड आहा मदलो तो रिशफल जर सोडलो जाचेर म्हाका दिसता पत्रकाराक जर इंट्रस्ट उरना लोकांक इंट्रस्ट उरना जाल्यार प्रशासन कशें वागता तें मागीर एक्सायजाचें स्कॅम आनी ताजो फॉलआवट हँडल करपाचें आसूं किंवा शिवाजी महाराजांचो पुतळो आनी ताजो फॉलआवट हँडल करपाचो आसूं. प्रशासन कशें वागता हो प्रश्न परत परत आतां चर्चेक येवपाक लागला, लोकां मुखार येवपाक लागला, जनतेच्या मनाक येवपाक लागला. ह्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता प्रशासन
कायद्यान वागता अशें आसपा जाय. तें जर ना जाल्यार कित्याक ना आनी जाता तितले बेगीन त्या उत्तरा मेरेन आमी कशें पावतले ही म्हाका दिसता सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. ताचें भान दवरतले सगळे इतलेंच मागता आनी थांबता. किशोर बाब, पांडुरंग बाब, जोयल, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.